Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. हा प्रणाली आणि प्रणालीज कुझीन आमच्या YouTube चॅनलचे तुमचे सगळ्यांचे स्वागत असा. तर आयज आम्ही करूया गोवन स्टाईल बांगड्याचे सुके. हे करपाक जितले सोपे असा तितले खावपाकूय खूप रुचीक लागता. तर टाइम वेस्ट न करता यो सुरुवात करूया. तर ताका लागून हांवें हांगा 2 मोठे आनी ताजे बांगडे घेतल्या. हे हांवें उदकान बरेपैकी धुवन घेतल्या आनी साफ करून तांचे अशे कुडके करून घेतला. आतां हांकां आमी थोडे मीठ लावन घेवया. तातूंत घालता अर्द चमचो मीठ आनी हें मीठ आमकां ते बांगड्याच्या कुडक्यांक अशें वेवस्थीत लावन घेवपाक जाय. अशें बरें मिक्स करून घेवया आनी हें आमकां काडून 15 मिनटां सायडीन दवरपाक जाय. ताजे उपरांत आमी मिरसांग वांटून घेवया. तर ताका लागून हांवें हांगा एक ल्हान नाल्लाची सोय कातून घेतल्या. ती हांवें मिक्सरान घालून घेतला. तातूंत घालता एक ल्हान चमचो हळदीचो पिठो, एक मोठो चमचो घालता मिरसांगेचो पिठो. हांगा जाय जाल्यार तुमकां सुकी मिरसांगोय वापरल्यार जातात. ती तातूंत घालून घेवया. ताजे उपरांत तातूंत घालता एक चमचो सुकी कोथमीर. हांगा तुमकां जाय जाल्यार सुकी कोथमिरेचो पिठोय वापरल्यार जाता. तातूंत मागीर थोडीशी आमटाण घालून घेवया आनी हातून इल्लें उदक घालून ही आमकां मोठीशीच वांटून घेवपाक जाय. ही मिरसांग चडूय बारीक वांटप ना, मोठीशीच दवरपाक जाय. आनी ही पळया आमची ती मिरसांग वांटून तयार जाल्ली आसा. ही पळया मोठीशीच वांटून घेतल्या. आतां ही आमी एका आयदनान काडून घेवया. तातूंत मागीर ते मिक्सराक लागिल्ले मिरसांगेन थोडें इल्लें उदक घालून ते तातूंत घालून घेतला. मिक्स करून घेवया. ताजे उपरांत हांवें हांगा 8 ते 10 तिरफळां घेतल्या. ही हांवें धाडून घेतिल्ली. ताजे उपरांत 1 इंच आल्याचो कुडको धाडून घेतला. तो तातूंत घालून घेता. 2 हरवी मिरसांगो अश्यो उब्यो कातरून घेतल्या. ती तातूंत घालून घेवया आनी हें सगळें अशें मिक्स करून आमकां हाजो एक बरो खतखतो काडून घेवपाक जाय. तर हाजेर झांकणें घालून हाजो एक बरो खतखतो काडून घेवया. आनी हो पळया ताका असो बरो खतखतो आयला. आतां तातूंत 2 भिण्णाची सोलां आनी मिठाक लायिल्ले बांगडे घालून घेवया. ताजे उपरांत तातूंत घालता चवी पुरतें मीठ आनी हें आमकां सायडींतल्यान अशें धवळून घेवपाक जाय. अशें सवका धवळून घेयात आनी हाजेर झांकणें धापून तातूंतलें जें नुस्तें आसा तें शिजो पर्यंत आमकां हें शिजोवन घेवपाक जाय. आनी थोड्या वेळान पळयात आमचे बांगड्याचे सुके खावपाक तयार जाल्ले आसा. ही रेसिपी तुमी एकदम मुद्दम ट्राय करून पळयात. खावपाक खूब रुचीक लागता. आनी जर आमची रेसिपी आवडली जाल्यार लायक करा, शेअर करा, तशेंच आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा. परत मेळुया अशीच एक नवी रेसिपी घेऊन. तोपर्यंत खाया पिया आणि मजा करा. धन्यवाद.